सेरुल कोमदादेची लँड ग्रॅब केस क्रायम ब्रांचीक पोंक करूंक जमली ना. केस बंद करपाक पुलिसांचो अर्द स्पेशल कोर्टान भार मारिल्ल्यान टुरिझम मिनिस्टर पुरोळेकराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो म्हणून काँग्रेस मागता. क्रायम ब्रांच क्रिमिनलांक प्रोटेक्ट करता काय म्हणून राजनाचो प्रस्न. ज्युडिशियल कमिशनाकडे केस दिली जाल्यार आपल्या कडेन लँड ग्रॅब केशीचे जायते पुरावे आसात म्हणून राजन सांगता. The High Court has already upheld that he has adopted it. And after that upholding, or being upheld, here they said the crime branch is trying to say that he is not involved. After the High Court upholding the position, this is a serious matter. Now the point comes here, this crime branch, is it become a branch of protecting criminals, especially the lawmakers who have become the looters. Are they protecting criminals or are they going to catch criminals? It becomes a moot question, and just because he's in the government. Now our defense minister and the chief minister very recently at a meeting in Saligaon have praised this looter, meaning they are part of this. They are part of this, and I have repeatedly said that if a judicial commission is appointed with a time-bound period, I will give ample evidences of land grabbing. We from the Congress party today demand the immediate sacking of the minister. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. काल आतां मडगांवच्या सेंट रॉक्स यूथ क्लबान निकतोच कोंकणी म्युझिकल शो आयोजीत केल्लो. एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराचो 76वो वाडदीस मनोवंक गोंयच्या एनसीपीन आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. आमकां एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्यान 76 बर्थडे वायज आमी गोंया नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन सेलिब्रेट केला. ह्या आयच्या बर्थडेच्या ताका आमी आयच्या दिसाक त्या कडेन बरो ताका आवक मागता. जसो देवान ताका 76 वर्सां ह्या संवसारान देवान ताका दवरला, तेच भाशेन 100 वर्सां ह्या आमच्या लिडराक देवान ह्या संवसारान दवरपाक आमी मागता. फोंडेचो बिझनेसमॅन आनी आदलो मंत्री शिवदास वेरेकराचो पूत राजेश वेरेकरान फोंड्या आपल्या प्रचाराचो नाल्ल फोडलो. देवाचो आशीर्वाद घेवन प्रचाराक सुरवात केली. आज आमी फोंडा मतदारसंघ गोंय विधानसभा 2017 च्या निवडणुकेचो शुभारंभ श्री विठ्ठलाच्या चरणी श्रीफळ दवरून केल्लो आसा. आमकां मोगो पक्षाचे अध्यक्ष श्री दीपक ढवळीकर तशेंच माननीय मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर हांणी उत्तर दिलें की 2012च्या निवडणुकेक तूं मोगो पक्षाक पाठिंबो दी आनी 2017 मोगो पक्ष तुका उमेदवारी दितलो. म्हाका आस आसा की ही 2017ची जी वचन म्हाका दिल्लें आसा त्या वचनाची पूर्तता मोगोचे ज्येष्ठ नेते करतले अशें हांव आज बाळगून आसा. आनी त्याच बरोबर म्हाका आनीक सांगन दिसता की जर आमकां मोगो पक्षाची उमेदवारी नाकारली गेली जाल्यार हांवें ही निवडणूक अपक्ष म्हणून लडोवपाचें निश्चित केल्लें आसा. की येणाऱ्या काळान हांव फोंड्याक एक सक्षम, एक विकासशील, एक सगळ्यांचे विचार, सगळ्यांच्यो भावना कदर करपाचे, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आनी सगळ्यांक सांबाळून घेवपाचो विकास सादपाचें नेतृत्व दिवपाचें हांव वचन तुमकां आज दितां. दिवचली मणकुर्यान नवो सरकारी ग्राउंड बांदला. क्रीडा मंत्री तवडकारान मैदानाचें उक्तावण केलें. डिचोली मतदारसंघाचो
संघातलो पयलो सरकारी ग्राउंड, पयलें सरकारी मैदान, तरणाट्यांनी ताचो मॅक्झिमम उपयोग करचो, ग्राउंडाची जतनाय घेवची, ग्राउंडाचेर फक्त खेळूच जावचो, ग्राउंडाचेर हेर गजाली जावच्यो न्ही. की दिवचल मतदारसंघात सरकारी मैदानां कितलीं आसा? उत्तर एकूय ना. आणि त्या वेळाचेर क्रीडा मंत्र्यान बाब रमेश तवडकरान उतर दिलें की एक तरी मैदान तुमच्या मतदारसंघात जातलें. त्या प्रमाणे आयज हे मैदान तयारी जालें आणि त्याचे उद्घाटन. भारतीय जनता पक्षाच्या शिवाय गोंयाक पर्याय ना. फुडली सत्ता ही भारतीय जनता पक्षाचीच सत्ता आसतली. आज जर म्हाका दिसता ह्या बिचोली मतदारसंघाक जर समजा एक 6-7 पंचायत आसत जर जायत जाल्यार 7 पंचायतीच्या सदस्यांक, मेंबरांक किंवा लोकांक दिसपाक जाय की आमच्या आपल्या भागांत ग्राउंड आसपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट पुरंट. घेऊया एक ब्रेक.